पावसाळी विधानसभेचे पयले 2 दीस कांयच कामकाज जावंक नासतना उदकान गेले। दोनूय दीस फॉर्म्युलिनाचेर बोवाळूच जालो। मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसीचो हो पब्लिसिटी स्टँड, जाल्यार विरोधी पक्ष म्हणटा सरकार हो प्रस्न गंभीरतायेन घेयना। सभापतीन रूल बूक दाखयलो, मात दर एकलो वेगळे उलयता। कामकाज तहकूब करून गोंयचे प्रस्न सुट्टले, आयकात तांचे म्हणणे। शुक्रारा थोडेच प्रस्न चर्चेत आयले। तातूंत भौशीक बांदकाम खात्यान हातान घेतिल्ली कामां आशिल्लीं आनी राज्यांत जाल्ले गुन्यांव। आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार सभेमेजार प्रस्न दवरपाचे आशिल्ले, मात थंय फकत बोवाळ जालो आनी चर्चा मात्तूय जाली ना। मुख्यमंत्र्यान आनी सभापतीन हाचेर सोमारा विस्तारान चर्चा करतले म्हूण सांगून लेगीत काँग्रेसीन आपले तेच केले आनी आतां 12 दिसांतले फकत 10 दीस उरल्यात। जेन्ना दिल्ली असेंब्ली आमी 22 दीस तुम्ही अनाउन्स केल्ली, त्याची तुम्ही 4 दीस जाळले, आम्ही सहकार्य केले। अन्य विरोधी पक्ष नेते सहकार्य केले। तुम्ही रूल धरून उलयात, आम्ही जर बेश्टी उलयतात, आज खंयच्या रुलानुसार तुम्ही सांगतात, तुम्ही प्रश्नोत्तराचो तास खंयच्या रुलानुसार डिस्टर्ब करतात। There was no motion today. The noise was being made on yesterday's event. That is not a rule of the House. Yesterday's motion has been already decided by Speaker. The issue is over. If they wanted something, they should have moved motion today. Today there was no motion, so this noise was only for purpose of taking a cheap publicity, because Monday we are answering the full question. And why Monday is because it has 2 departments, as you are aware. Fisheries department cannot have a FDA branch in it. So FDA is a separate body. So 2 departments have to be answered together, plus police has to execute it. And we have taken already the action of banning fish, imported fish, into the state. So once action is there, there is no urgency left of replying it on the same day. I am replying properly on Monday. Per rule, Speaker allowed calling attention yesterday. Motion also was yesterday without asking for suspension of question hour. It was wrongly drafted. Probably the rules are not properly studied. आणि रूल बुक जो आसा हो तांकां बऱ्या रितीन खबर आसा। ज्या दिसा जो एडजर्नमेंट मोशन मूव करता हो त्याच दिसा खातीर आसता, तेजे दुसरे दिसा ताजेर कांयच नासता। आनी जेन्ना स्पिकरान सांगलें की तुमचो एडजर्नमेंट मोशन हांव एडमीट करिना, हें हावजान सांगलेलें आसा। हावजान थंयसरूच सांगलेलें आसा, आय एम नॉट एडमिटींग इट। म्हणजे तांकां रायटिंगान तें वचूंक जाय अशें नासता। जेन्ना तेज्यानी दिला थंयसरूच सांग। जेन्ना 15 लाख लोकांच्या हेल्थाचो प्रश्न आसा, आयज काही प्रेग्नेंट बायले विशयी आज डॉक्टरान रिपोर्ट दिला, तिचे आमची बाय जेनिफर बाई सांगतले। पण अशें जेन्ना आमी डॉक्टर आमकां सांगतात की ज्या भुरग्यांनी किंवा लोकांनी जे आयज पर्यंत जे खाल्ले आसा तो इफेक्ट जावन आस्ते आस्ते तुमकां दिश्टी पडटलो। तेन्ना असलो गंभीर विशय, जो सिरियस विशय, जे हेल्थाचो विशय जो आसा तो पयलीं हेचेर डिस्कशन जावपाक जाय। हे आयज पयली सुरवात हांवें आग्रह धरलो। काल चीफ मिनिस्टरान म्हणला, there is one person who is controlling the total fish mafia. And ताजे बरोबर 5 आहे म्हणून। Let him mention this 5 also and take action against the 6 which the government wants. Why they are not taking action? दूसरा एक point सांगता हूँ, everybody forgot it. You know, under rule 101 I had moved a resolution in the assembly. And that was on the this day only. Now they are calling attention. What about the resolution? Why they have not allowed it today? विधानसभेच्या कामकाजाचे 2 दीस फुकट घालून काँग्रेसीची संद चुकली अशें भाजपा म्हणटा। म्हाका दिसता त्या विशयाचेर येता बाबू कवळेकाराक संदी आसली की फॉर्मलीन ह्या विशयाचेर उलोवपाक, फिशाचेर उलोवपाक ताका संदी आसली, ती ताणें वडगयली। म्हणटकूच सगळ्यात प्रस्ताव सोडलो आमी, कॉलिंग एटेन्शन प्लस बाबूचो प्रश्न, हेजेर चर्चा जावपाक आयज ती संदी त्या दिसा येयल्ली। आनी पण ही संदी तेंच्यांनी वाया घडोवली। प्रश्नोत्तराचो तास गेलो, स्पिकरान कॉलिंग एटेन्शन तो हे घेतलो, प्रश्न घेतलो, तेन्ना तेंच्यांनी बोवाळ केलो आनी काल तो चर्चे येयलो ना। आनी त्या खातीर त्या रागान तेंच्यांनी काल आनी 2 दीस हे 2 दीस फुडें वायट दिसता। कित्याक तर ज्या मोठ्या उमेदीन आमदार विधानसभेची तयारी करता, क्वेश्चन्स घालता की जनतेचे प्रश्न टेबलार येवचे म्हणून,
आनी ताका मंत्र्याकडून उतरां मेळची म्हणून ती संदी घेवन 2 दीस वळगेली गेली. अजापाची गजाल म्हळ्यार उपसभापती मायकल लोबन हांकां तेंको दिला. तो म्हणटा फॉर्मेलिनाचो प्रश्न गंभीर. आयकात तो कितें म्हणटा तें. What opposition has done yesterday is the right thing. I fully agree with. I fully support them, and I support all the Goans who are standing up for this issue. All over the world, FDA has offices where the general market is there, and they keep a watch. They do periodical checks, which was not happening. So fruit market, vegetable market, periodical checks have to be done. We cannot take things for granted as far as the locals and Indians are concerned who are coming over here to Goa as a tourist or as a local who is eating food on daily basis. They cannot be at risk. मात लोबोक वाटोवपाक आनी ताणी दिल्लें विधान स्पश्ट करपाक भाजपा सज्ज आशिल्ली. I also, माझे calling attention आशिल्लें. I moved a calling attention. So I am also with the same issue. So what he meant to say is the issue of formalin is a issue which is correct. So I also, when I moved a calling attention, that doesn't mean I am against my government or that I am against the BJP. But it is that issue is very correct what they have taken, but not the way they have taken. पूण एक प्रश्न उरता. गोंयचे प्रश्न कामकाज तहकूब करून सुट्टले? सगळें खरें, पूण हातूंत सामान्य मनशाक जाता तो त्रास कोण पळयता? आनी जेन्ना सभाघरांत कांयच कामकाज जायना तेन्ना सामान्य मनशाचेच पयशे फुकट वतात. विधानसभा संकुलांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी विराज कामत.